खुबश्या वेळा आतां तुमी जेन्ना कितें आमी म्हणटा की एकटो मनीस जर बरो ना जालो जाल्यार ताज्या पेक्षा चड ताज्या बरोबर आसणाऱ्यांक त्रास जाता तें म्हाका दिसता हे डिमेन्शियान एकदम करेक्ट. आनी खंयचें कितेंय जेन्ना जाता कसलोय समज डिजीज जाता मेन फोकस आसता तो त्या मनशाचेर आसता ट्रिटमेंटा खातीर, पूण ताका सपोर्ट करपा खातीर जो कोण ताजें कॅर घेता ताज्या खातीर आसता. सो डिमेन्शिया बाबतींत कशें कितें ताज्या खातीर म्हणजे जो कोण कॅर गिवर आसता ताका सगळें सांगताच कशें कितें आसता? पळय मेन थींग म्हणल्यार डिमेन्शिया कॅरींग फॉर डिमेन्शिया म्हणटा हांव सदांच म्हणटा की जे मनशा डिमेन्शियाच्या मनशाची जी सांबाळ करता पळय न्ही ते खरेंच एंजल्स इन डिसगायज. कित्याक असंख्य पासियन्स, अफाट प्रेम ह्यो गोश्टी आसल्या बगर डिमेन्शियाचे प्रेम म्हणजे पळय माया, एक विचित्र तरेची आवयपणाची जी माया आसा पळय न्ही जो भुरग्याक तूं करता, भुरग्याक जाल्ल्या भुरग्याक जशी माया करता तशीच जाणट्या कडेन ती एक प्रकारची माया त्या वेळाचेर करून. पूण हे जे त्रास तांकां जाता तांचेर आमी स्टडी केल्ली. आमची एक संस्था आसा डिमेन्शिया सोसायटी ऑफ गोवा म्हणून. ती संस्था काडपाचें कारणूच हें की जे दुयेंसाचेर ट्रिटमेंट ना, क्युअर ना, फक्त आसा कंट्रोल, फक्त आसा स्लोईंग, ताजेर तुका इंटरवेन्शन करून कशें हें बाबा मनशा कडेन वागचें, हाका त्रास दिनासतना, हाका मार बडी करनासतना. कित्याक खूब फॅमिली पळयल्या आमी, खूब जाणट्यांक हाडटा तेन्ना आमी तपासता तेन्ना आमकां दिसता तोंडाचेर हें हांगा 5वें जाल्लें, त्या कितें जालें, ना बाबा पडलो. आमी मागीर तेन्ना विचार कितें जालें, ओडलो आपल्याक, वायट पद्दतीन न्ही उज्या कडेन वतालो म्हणून ओडलो, लक्ष नाशिल्लें म्हणून ओडलो. ताणें वायट हेतून ओडूं ना, पूण ताणें तें वेगळे तरेन घेतलां. तांकांय कावन्सिलींग, जे कॅरर आसा तांकांय कावन्सिलींग, तांकांय केन्ना केन्ना बसून प्रश्न सोडोवचे पडटा तांचे. आमी पळयलां की जे पळय मनीस कॅरर पळय आसता तांचेर खूब स्ट्रेस पडटा. म्हणून जेन्ना पळय फॅमिलीन एक मनीस डिमेन्शिया आसता न्ही जाल्यार आळी पाळीन बाकीचे सगळे भावणां, भयणी, चलयो, चले कोण आसता पळय आळी पाळीन ताजेर कॅर घेवची. ते एकटेच मनशाचेर जर हें पडत न्ही जाल्यार संकट व्हडलें येता. कित्याक तो मागीर स्वताचें पळोवन करतलो, ताजे भुरग्याचें करतलो, ताज्या घोवाचें करतलो, आनी चड करून बायलो मनीसूच आसता, सून आसता किंवा चली आसता किंवा कोणी तरी आसता. खुबशे वेळा आमी पळयता की खंयचेय दुयेंस वेन यू डिटेक्ट इट अर्ली, सगळ्यान तुमकां जर बेगीन कळत जाल्यार तें बरें पडटा. सो डिमेन्शिया केन्ना सुरू जाता, अर्लियस्ट केन्ना सुरू जाता, आनी ती कशा तरेन म्हणजे समज जर अर्ली डिटेक्ट करपाक जाय जाल्यार अर्ली सायन्स ज्यो आसा ताज्यो त्यो कितें? पळय सिंपल अर्ली सायन्स म्हणल्यार स्लोईंग ऑफ द पर्सन. एक गजाली आसा स्लोईंग म्हणजे काम करता स्लो. प्रश्न कितें जाता त्या वेळाचेर वय गट 55 अरावंड रिटायरमेंट टायम केन्ना केन्नाय थोडे कडेन 35 वर्सांचेर सुद्दां अशी मेमरी डिफिसीट जायिल्ले आसा. ऑस्ट्रेलियन थोडी फॅमिली आसा 35 वर्सांचेर तांचेर हो काळ आयिल्लो आसा. आनी वी हॅव एविडन्स टू शो दॅट. सो दीज अर्ली थिंग्स आर मोस्ट ऑफन आल्झायमर्स. म्हणजे आल्झायमर्स डिमेन्शियांतलो कॅन्सर अशी एक तकलेन हाडूंक शकता तुमी. डिमेन्शिया म्हणल्यार जोर जसो वेगळ्या वेगळ्या कारणां खातीर येता. तातलो सामकोच डेंजरस जोर म्हणल्यार ब्रेन फिवर बी म्हणटात आमी, कच्च जाता पळय तशें डिमेन्शिया आल्झायमर्स टायप म्हणल्यार की कच्च जावपाच्यो गोश्टी. की तो जेन्ना तुमी आमी डायग्नोज करतात तेन्नाच्यान 5 वर्सान मनीस ना जाता. किंवा जाल्लो डिमेन्शिया डिपेंड्स ऑन कशी कॅर ताजी पडटा, कितले तुमी ताका स्टिम्युलेट करून ताजें मायंड अलर्ट दवरता. जनरली स्पिकींग अबावट 5 years. अर्ली डिटेक्शन जर तुमी करीत जाल्यार हो फक्त 5 वर्सांचो काळ आमी 8-10 वर्सां करूंक शकता. तेय बी सगळ्यांचें कॉपरेशन मेळ्ळें जाल्यार आनी मेडिसीन घेवपाची जर ताक आसली जाल्यार. कित्याक इट इज नॉट अ सिंपल, इट इज अ कॉस्टली अफेर. एडल्ट डायपर्स आसा ताजे कॉस्ट खूब आसा सद्या. मेडिसिन्स जे आसा ते सर्वसादारणपणे गव्हर्मेंट सेटअपान उपलब्ध नासता. ते प्रायवेटली ते विकते घेवचे पडटा. प्लस तांकां हे जाणट्या मनशांक बाकीची दुयेंसां आसता. म्हणटकीच डिमेन्शिया खातीर अर्ली जो मनीस डिमेंटीक जाता
की डिमेन्शिया तातूंत जाता, तो आपले डायबिटीसच्यो गुळयो विसरूंक शकता, प्रेशराच्यो गुळयो विसरूंक शकता, ताका लागून वेगळे कॉम्प्लिकेशन जावंक शकता. किंवा अधून मधून डिमेन्शिया आशिल्लो मनीस सादें थंडी जाली की ताचें डिमेन्शियाचें प्रमाण पळय आसा तें खूब वाडूंक शकता. ताका आमी डिलिरियम ऑन डिमेन्शिया म्हणटात. म्हणजे रात रात न्हिदप ना, कोण आयलो आपल्यो गजाली चोरल्यो म्हणप, दुबाव घेवप, ताका सायकॉटीक फिचर्स म्हणटात. भास जाता तांकां कानाक. आनी सांज जाली की गडबड सुरू, फांतोडेर सकाळीं मागीर न्हिदप, ताका आमी स्लीप वेक सायकल प्रॉब्लम्स म्हणटात. म्हणजे रातचे कित्याक, रातचे आवाज बंद जाता, दृश्टी बंद जाता काळोख आसल्या कारणान, लोकांची चाहूल बंद जाता आनी लायट बंद जाता, ओरिएंटेशन तांचें बंद जाता. म्हणजे पयलींच शेणलेलो मनीस दुश्काळान त्या रावंक मेळना. कळ्ळें तुका? म्हणजे ताका पयलींच मनीस कळना, तातूंत काळोख पडलो आनी शेणलो. काळखान कोणूय सर्वसाधारण मनीस सुद्दां अकस्मात लायट आसतना सट्ट करून लायट गेल्यार आमी कच्च जाता न्ही. काळखान खंय वता कितें वता कळना. पयलींच जो मनीस भर लायटीन जो मनीस शेणलेलो आसता ताका आपूण खंय आसा कळना. ताका तें म्हणटकीर रातचें मन भियेता आनी ताका लागून तांकां न्हीद पडना. म्हणटकीर जनरली कितें, तो फिजिशियना कडेन वता, कोणूय दोतोरा कडेन वता, तो ताका न्हिदेच्यो गुळयो दिता आनी बाद जाता परिस्थिती. पयलींच समजना तातूंत आनी गुळी दिली की ब्रेन हालता, झापट येता, इतलो भंय दिसता तांकां, न्हिदूंक मेळना, न्हीद पडना. म्हणटकीर सिट्युएशन वर्स जाता, बरें जायना. सो जाणट्यांक जेन्ना न्हिदेच्यो गुळयो दिता न्ही तेन्ना मातशें सांबाळचें, कित्याक इट इज नॉट, म्हणजे ताका न्हीद केन्ना, तुका जेन्ना सुशेग दिसतलो केन्ना दिसतलो, घडये बाज्जेचेर ताजे अर्थ लायट एक चालू दीत न्ही, तो मनीस न्हिदूंक शकता. डिमेन्शियाचो मनीस संवय प्रमाणे लायट काडली की आसूंक शकता ताका संवय काळखान न्हिदपाची पयलीं पसून, पूण आतां ताका लायट जाय पडटा की आपूण आपल्या घरान आसा मूं काय आनी खंय पावला आपूण. ट्रिटमेंट ऑफ डिमेन्शिया, रिवर्सिबल डिमेन्शियाचें वेगळें करपाचें, तातूंत मोर ऑर लेस क्लियर जाता. इरिवर्सिबल डिमेन्शियान तुका मेडिसीन याद उरपाचें मेडिसीन एक जालें, आनी ह्यो अश्यो गजाली ज्यो आसा न्ही त्यो जाता. आतां केन्ना केन्ना मनीस आपली वाट विसरता, ताका वॉन्डरींग म्हणटात. अशे कितलेशे पेशंट आसा अकस्मात हांगा बशिल्लो आसता, अकस्मात ना, सगळी फॅमिली सोदतात, खंय तरी उठून वता. त्या तकलेन कितें तरी विचार येता की आतां 10 जालीं, ऑफिसाक वचपाचें म्हणटा, विसरलो आपूण रिटायर जालो, तें ऑफीस ना, त्या वाटेन चलूंक लागलो. अर्द्या वाटेर पावतकीच आपूण भायर कित्याक सरलो तो विसरलो. आतां हांगच्यान खंयच्यान खंय पावतलो, शेणलो, ताका खबर ना आपूण खंय आसा तो. अशें ताका वॉन्डरींग म्हणटात, वॉन्डरींग बिहेवियर. तेन्ना दाराक कडी घालची पडटा किंवा ताका डॅम्स करचे पडटा. केन्ना केन्ना टॉयलेट म्हणटा तें कळना, भायर बेजीन आसता, बेजिनानूच मुतप बी जाता. की ती याद कितें उरता, धवेशें कितें तरी अशें आसता, ती याद उरता, पूण बेजीन आनी पॉटी हातूंत फरक कळपाक तितली हें नासता पळय, तशें बिहेवियर जाता. किंवा सट्ट करून भायर सरप, बाबा न्हांवन मातशे कपडे घालून भायर सरपाक जाय किंवा तुवालो न्हेसून भायर सरपाक जाय, ह्यो प्रथा आसा न्ही, हाजे बारीक सारीक प्रथेचे विसर पडटा. पयलीं कशें आशिल्लें, जॉयंट फॅमिलीज आशिल्ले, लोक कॅर घेताले, दादलेच कामाक वताले, बायलो तरी घरा आसताल्यो, जे जाणट्यांचे कॅर घेताले. पूण आतां एवरीबडी इज वर्किंग, सगळींच जाणां कामाक वता आनी रेगुलर जॉब्स आपल्या भुरग्यांचें करप आनी जाणट्याचें करप डिफिकल्ट जाता. सो तांकां दिसता बेस्ट सोल्युशन तांकां काडून खंय ओल्ड एज होमान दवरप. डज दीस सॉल्व द प्रॉब्लम की इट वर्सन्स? पूण ओल्ड एज होम इज नॉट द सोल्युशन. रादर डिमेन्शिया सोसायटी ऑफ गोवा आमी हें करूंक, आमी संस्था, आमी जागो करूंक सोदता. ऑफ 2-3 कॉन्सेप्ट आसा. पयलीं म्हणजे होम नर्सींग. सो होम नर्सींग करतलो इन अर्ली स्टेजीस. एज फार एज पॉसिबल वी वूड लायक टू कीप देम विथ द फॅमिली. कित्याक जी माया आनी हुनसाण जी फॅमिलींतल्यान मेळटा ती खंयच्या हातून मेळची ना. एक जाली गोश्ट की होम नर्सींग करतकीच आमी शिकोवन, जें आमी शिकप म्हणल्यार पुस्तकी ज्ञान न्ही, एक्सपिरियन्स घोळयल्लें आसा, आमच्या पेशंटांनी आमकां शिकयल्लें आसा, तांच्या कॅररांनी शिकयल्लें आसा, बारीक बारीक गोश्टी शिकयल्ल्यो आसात ज्यो आमी बरोवन काडल्या, ताचें एक मॅन्युअल केलां. तें मॅन्युअल आमी लोकांक दितात. आमच्या सायटीचेर सुद्दां आसा www.dementiagoa.org. ह्या सायटीचेर सुद्दां आमचें तें टिप्स टू कॅरर्स म्हणून एक ल्हानशें बरयल्लें आसा.
ते कोणेय एक्सेस करून ताजेर फायदो घेवंक शकता. थंय दवरतकीच आमी दुसरी गोश्ट आसा, केन्ना केन्ना कितें आसा, खुबशे गजालीन फॅमिलीन ते सांबाळटात आनी खुबशे गोंयान सांबाळटात, ही खरी गजाल. पूण तांकां लग्न आसता, कार्य आसता, खंय वचचें आसता, थोडो ब्रेक घेवचो आसता. त्या वेळार आमी ताका रिस्पायट कॅर म्हणटात. म्हणजे तितले पुरते संस्थेन दवरुपाचें, सगळें परत जालें की हाडपाचें. आनी एक कॉन्सेप्ट आसा डे केअर सेंटर. म्हणजे जेन्ना अर्ली डिमेन्शिया आसता न्ही, तेन्ना ते आपल्या वया गटांतले तर गेले, बसले जाल्यार बरें जाता तांकां. म्हणटकीर सकाळीं व्हरप ही केरळान प्रथा चल्ल्या. अल्झायमर्स सोसायटी ऑफ इंडिया आसा पळय न्ही, थंय ADI अल्झायमर्स डिमेन्शिया सोसायटी आसा, तातूंत हें आसा की सकाळीं गाडी येता, सगळ्यांक पुंजयता, एका जाग्यार व्हरता डे केअर सेंटरान, सांजचें वता. आनी घोव बायलां जी ताजी कॅर घेवपी आसा ती सांजची येता घरा आफ्टर आवर्स, म्हणजे 8 ते 8 हाका डे केअर म्हणप. वखदां बिखदां हो एक वेगळो कॉन्सेप्ट आसा. आनी लास्ट जेन्ना ही अशी परिस्थिती जाता, जेन्ना जेवण विसरता, तेन्ना ते मोर ऑफ यू डू नॉट रिक्वायर अ हॉस्पिटल, यू रिक्वायर समथींग कॉल्ड एज हॉस्पीस. इट्स लायक टर्मिनल स्टेजीर पळय जेन्ना जे कॅन्सराची हॉस्पीस आसता, तशें डिमेन्शियाचे पेशंट ते डिग्निफायड तांकां पावप, डिग्निफायड रित्या पावप म्हूण तांकां एक हॉस्पीस आसता, वेर ट्रेन्ड पीपल आर देर. आनी इट इज अ व्हेरी व्हेरी म्हणजे लोकांचें इंटेन्सीव अशें काम. तांकां वेगळे स्पेशल डायटाचेर घालचें पडटा, दवरचें पडटा. ही संस्था काम करता ताका असंख्य पयसो लागता, जागो लागता. आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागणी, गव्हर्मेंटान आमचे कडेन आयकलां, खुबश्यो गजाली चल्ल्या डिमेन्शिया सोसायटीच्यो आनी आमच्यो, की दिसता आतां की आमची जी ड्रीम आसा पळय न्ही, अल्झायमर्स होम काडपाची, दिसता फुडल्या काळान जातली अशें म्हणून. हो प्रोग्राम आतां खूब जाण पळयतात, सो तांच्या खातीर तुमची मेसेज कितें आसतली? एकूच इंग्लिशेन सांगपाचें म्हणल्यार डिमेन्शिया इज अबावट रिमेंबरींग पीपल हू फॉरगेट. आनी हो 21 तारखेचो जो प्रोग्राम आसा, इट इज वर्ल्ड अल्झायमर्स डे इतलेच कारणां खातीर करता की अजून पर्यंत ज्या दुयेंसाचेर ट्रिटमेंट ना, जे कसो जाता, कित्याक जाता हें कळना, ताजेर फक्त मायेन मात करूंक शकता आनी फक्त प्रेमान मात करूंक शकता. मॅडिकली स्पिकींग म्हज्यान कांयच सांगूंक नजो, पूण मायेन जितले गजाली जाता त्यो गुळयांनी जायना. आनी प्रेमान खंयच्याय गजालीचेर मात करूं येता अशें म्हणटात. आयचो हो म्हजो प्रयत्न तुमकां कसो लागलो तो जरूर कळयात. म्हाका ईमेल धाडात dipti@prudentmedia.in ह्या पत्त्याचेर. एक आवय बापूय भुरग्याक जल्माक घालता, ताका माई मोगान वाडयता, ताका स्वताच्या पांयार उबें रावपाची तांक दिता. पूण जेन्ना होच आवय बापूय वृद्ध अवस्थेन पावता, तेन्ना हो स्वताच्या पांयार उबो आशिल्लो भुरगो आवय बापायक तेंच प्रेम, तीच माया कित्याक दिवपाक शकना?